राज्यात कॅन्सराचे प्रमाण वाडटा। हे प्रमाण नियंत्रणात हाडपा खातीर थळाव्या पावंड्याचेर उपाय जावप गरजेचे। नेमान भलायकी तपासणी जिणे शैलींत बदल घडोवपा वांगडा गांवगिऱ्या वाठारांत भलायकी कडेन आडनदर करिनासतना काळजी घेवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांखळी जाल्ल्या एके कार्यावळींत उलयतना सांगलें। आज कॅन्सराचो प्रमाण जर पळयत जाल्यार एवरी चवथो मनीस हो सस्पेक्टेड आसा कॅन्सरा पासून। कॅन्सर हो कम्युनिकेबल डिजीज न्ही। एखाद्या मनशाक कॅन्सर जाला ताका तूं तेंकलो म्हणजे कॅन्सर ताका जातलो न्हू। इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आमी बरेचशे फावटी टीबी एका मनशाक जाल्या आसत ताच्या फुडल्यान उबो रावलो तो खोंकलो तुका टीबी जावपाचे चान्सीस आसा हे म्हणटा देर आर द चान्सीस। बट कॅन्सर अशें दुयेंत न्ही, डायबिटीज अशें दुयेंत न्ही, ब्लड प्रेशर अशें दुयेंत न्ही। आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता कॅन्सर कित्याक जाता हे पयल्यान आमी समजून घेवपा जाय। बिकॉज ऑफ आवर लायफस्टायल कॅन्सराचें प्रमाण वाडलें कित्याक? पयलींची लायफस्टायल वेगळी आशिल्ली, आतांची लायफस्टायल वेगळी जाल्या। तुमी जर पळयशात जाल्यार पयलीं कॅन्सराचो प्रमाण इतक्या मोठ्या प्रमाणात नासलो तितक्या मोठ्या प्रमाणात तो आतां आसा। कॅन्सर जर अर्ली स्टेजीचेर डिटेक्ट जायत जाल्यार त्या पूर्णता कॅन्सरांतल्यान बरें जावपाक शकता। आनी जर लेट स्टेजीचेर डिटेक्ट जालो जाल्यार कॅन्सरांतल्यान बरें जावप कदापि शक्य जायना, म्हणजे आमी ताका थर्ड स्टेज क्रॉस जाल्या उपरांत। आनी दुसरी गजाल आसा, एक इट इज अ पेनफूल डिजीज, म्हणजे ताका अक्षरशः इतके त्रास जाता त्या मनशाक। आनी दुसरी गजाल ती फॅमिलीक सुद्दां, म्हणजे तेजे पेन पळोवनूय त्रास जाता आनी कॉस्ट वायज ऑल्सो इट इज नॉट एफोर्डेबल। ताजी ट्रिटमेंट कॉस्ट वायज सुद्दां एफोर्डेबल जावपाक शकना। बट पेनफूल लायफ हें चड डेंजरस आसा। म्हणून जेन्ना जेन्ना अवेरनेसाचे कार्यक्रम ऑर्गनायज करता त्या अवेरनेसांतल्या कार्यक्रमांतल्यान आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें, आमी सगळ्यांनी भितर भाग घेवचो, आपल्याकूय बी म्हणजे डायग्नोज करून घेवचो। हांगासर कॅन्सरा खातीर एज ना, म्हणजे खंयचे एजीर जातलो खंयचे एजीर जावचो ना अशें ना। बट मोर प्रावन म्हणजे आमी चड कोणाक जाता म्हणटा, चड जाता जो मनीस म्हणजे तंबाखू खावपाक खूब मोठ्या प्रमाणात, आल्कोहॉल चड मोठ्या प्रमाणात सोरो पिता। बऱ्याच जाणांक दिसता सोरो पिता म्हणजे आपल्याक कॅन्सर जावचो ना, फक्त लिव्हराचेच जातलो म्हणून। दयानंद हांसता, हांव खरी गजाल सांगता। ओके ना, आपल्याक मातशें तें लिव्हराचें कितें तरी जातलें अशें दिसता। बट कॅन्सरूय बी तेजेच म्हणजे आल्कोहॉल हेंय तेका एक कारण आसा। आनी तिसरें आमी जे सगळें आतां जे खावपाक लागल्यात, म्हणजे बरेचशे फावटी इट इज एन मोर यूज ऑफ पेस्टिसायड्स, जे खूब मोठ्या प्रमाणात प्रिजर्वेटिव्स वापरले वता फ्रुट्सांचेर भाजयेंचेर, ते पिकोवपा खातीरूय बी आनी प्रिजर्व करपा खातीरूय बी। म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी अशे मॅक्झिमम जे लोक एबाव 40 जे आसा पळय न्हू, ह्या चड लोकांक आपल्याक एकदां स्क्रीन करून घेवपाची गरज आसा। आतां कॅन्सर खंयचे जाता? चडांत चड कॅन्सर जो जाता तो ब्रेस्ट कॅन्सर, बायलांच्या ठिकाणी जाता। इट इज एन सर्विक्स कॅन्सर, म्हणजे आपल्या जेणे प्रायवेट पार्टांचेर जावपाक शकता। तिसरो जो आसा वीच इज अ ओरल कॅन्सर, तोंडात जो जाता, म्हणजे मॅक्झिमम तंबाखू गुटखा हे जे सगळे लोक खाता, विशेष करून ती डेंटोबॅक, अशाय लोकांक हो कॅन्सर बऱ्याच जाणांक दिसता आमी ती फक्त लायता ती 80% पोटान वयता। 80% अजुनूय प्रकार आसात की यूज करपाचे, त्या ती होय भितरलो एक मेन कारण आसा।